विसावपरांत तुमकां येवकार. गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांक फाटलीं 20 वर्सां मोठ्या प्रमाणात शिक्षणा खातीर आर्थीक आदार दिवपी रुडॉल्फ स्वाज ह्या जर्मन नागरिकाचो म्हापशां भोवमान केलो. रुडॉल्फाचेर वर्सा भितर पुस्तक बरोवपाची घोशणा आदलो सभापती तमाजीन कार्दोझान हे सुवाळ्यांत उलयतना केली. इंडियन स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड फाउंडेशनाचो संस्थापक रुडॉल्फ स्वाजाचो म्हापशां भोवमान केलो. रुडॉल्फान 20 वर्सां फाटीं ही संस्था गोंयांत स्थापन केल्ली. हे संस्थेन आतां मेरेन 2700 परस चड विद्यार्थ्यांक शिकपा खातीर अर्थीक आदार दिला. रुडॉल्फ जर्मन नागरीक असून दर वर्सा तो गोंयांत येता. ह्या वेळार आदले विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालकांनी रुडॉल्फाचो भोवमान केलो. संस्थेचे अध्यक्ष जेकब मॅथ्यून शाल आनी श्रीफळ दिवन रुडॉल्फाचो खासा भोवमान केलो. आदलो विद्यार्थी दत्तगुरू केळकारान रुडॉल्फाच्या वावराची तोखणाय केली. were not able to study maybe after leaving the schools maybe from 8th or 10th, 12th. Especially if you could imagine sector like home nursing. आदले सभापती तोमाजीन कार्दोस ह्या दबाज्याक मुखेल सोयरे आसले. जर्मनीचो नागरीक असूनय रुडॉल्फान गोंया खातीर जे काम केलें ताचेर एक पुस्तक बरयतलो अशें तांणी सांगलें. With the help of my wife, I would like to gift him not now, but maybe within 1 year, a book on the life of Rudolf Schwarz and his work that is being done in Goa. We will publish in a book form. ह्या वेळार रुडॉल्फ स्वाजाचे उलोवप जालें. गोंयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आनीकूय वावर करपाचें उतर तांणी दिलें. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. आतां पळोवया खेळा मेळावेल्यो खबरो. आय लिगांत आयतारा फातोड्ड्या जाल्ले मॅचींत साळगांवकर क्लबान चर्चिल ब्रदर्साक सहज मारले. साळगांवकारान चर्चिलाचेर 3 गोल मारले. इशफाक अहमदान 30व्या मिनटांत पयलो, नायजेरियन स्ट्रायकर एदे चिडीन दुसरो, जाल्यार दुसऱ्या हाफांत रुईजी सुओकान तिसरो गोल मारून स्कोर 3-0 पावयलो. साळगांवकराचे हे फाटल्या 7 मॅचींतले 6वें जैत. साळगांवकर आय लिगांत 4थ्या सुवातेर पावल्यात. साळगांवकर पंगडाच्या इशफाक अहमदान खेळाच्या 30व्या मिनटाक पयलो गोल मारून आपणाल्या पंगडाक आघाडी मेळोवन दिली. त्या उपरांत 4च मिनटांनी एदे चिडीन आनीक एक गोल केलो. खेळाच्या दुसऱ्या अर्धांत साळगांवकर पंगडान बरो खेळ करून तिसरो गोल मारलो. रुजी सुयोकान पेनल्टीचेर हो गोल मारलो. आयच्या ह्या जैताक लागून साळगांवकर पंगड 4थ्या सुवातेचेर पावला. चर्चिल पंगड 3ऱ्या सुवातेचेर आसा. आमच्या पंगडाचो खेळ खऱ्यांनीच बरो जालो अशें करीम बेंचेरिफा म्हणटा. When you look at the score 3-0, I think we deserve it fully, and it could have been more because there was 2 posts, we was unlucky, and we missed few chances. But I think defensively we were strong. We controlled the midfield, and our attack was on fire also. Do you rate this performance as a perfect performance so far? Looking back at all the matches of, I think it's perfect. I think tactically we was really on top. Now there was few good matches also, but this is because it's against a strong team. This is the team with, if they win their match in hand before we play them, they was already second, and with the squad that is there, top class players. सदाच्या खेळाक लागून खेळगड्याचेर दबाव येता अशें चर्चिलाचो कोच मारियो गोमिशान स्पश्ट केलें. Good luck for Salvador, play yet better. But my team have 3 games in 1 week. 3 games in 1 week. Sunday, Wednesday, today. Wednesday in Shillong Lions. Big trouble. No recovery. My players, no machine. No machine, no recovery. No recovery, no time for recovery. very tough shoot. This is very important for this sport. Clean win because my players, no recovery this time. No rest. No rest. 2 months before, I asked for change the game against Swansea. Cannot change. This is trouble. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी खबराकार मयूर नायक. दक्षिण विभागीय PS राममोहन मर्यादीत ओव्हरींचे क्रिकेट सर्तीत आयतारा हैदराबादान गोंयाक 11 रनांनी मारले.
पहिली बॅटिंग करून हैदराबादान 50 ओव्हरांनी 234 रन काढले. हे सर्तीत आतामेरेन जाल्ल्या 3 मॅचीत पयल्या मॅचीत कर्नाटकान गोंयाक मारले. उपरांत तामिळनाडू कडेन गोंय जिखले. सर्तीत तग धरतले जाल्यार केरळ आनी आंध्र प्रदेशा बरोबर आशिल्ल्यो फुडल्यो दोनूय मॅची गोंयाक जिखच्योच पडटल्यो. 25 वर्सां सकयल्या गटाच्या आयतारा जाल्ल्या क्रिकेट मॅचीत हैदराबाद पंगडान गोंय पंगडाचेर जैत मेळयलें. पयल्या मॅचीत कर्नाटकान 320 रन्स काडून गोंया मुखार व्हडलें आव्हान केल्लें. गोंय पंगड 254 रन्स काडूंक शकलो. दुसरे मॅचीत गोंयान पयले खेळून 257 रन्स काडले. तामिळनाडून फकत 192 रन काडिल्ल्यान गोंय पंगडाक बोनस पॉयंट मेळ्ळो. आयतारच्या मॅची उपरांत गोंयचो कोच विवेक कोळंबकार प्रुडंटा लागीं उलयलो. Actually, in the morning, Hyderabad were 68 for 5. Okay. And from there on, they put on 235. So there were some misfeelings, and we gave away too many runs in the field later on. Okay. And while batting, we were going fine with the run rate, but then in between the middle order batsmen, they failed to capitalize on the scores we had. Okay. And it was like it was a crunch situation. We needed run a ball, and then again it was mistake by two of the middle order batsmen which costed us the match. Okay. So could you say it was a little bit of a lapse attitude, because even in the field first and then on while batting, so a little bit of a lapse attitude caused this loss, because it looks like we could have easily won this match otherwise. Yeah, that's true. Instead of lapse attitude, I would say they just miscalculated, and they didn't had that attitude, that concentration level, and what was needed in that situation. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतलें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.